सिक्रेट बॅलेट पद्दतीनूच मतदान घेवपाक जाय अशें खंय बरयल्लें आसा. जाचे कडेन भोवमत तोच नगराध्यक्ष ही पद्दत खरी. देखून हात वयर काडून नगराध्यक्ष वेंचून हाडपान कितें चुकीचें आसा दिगंबर कामत विचारता. हात वयर काडून नगराध्यक्ष वेंचून काडपा खातीर पालिका कायद्यांतले दुरुस्तीचें ताणें समर्थनूय केलां. पालका परस भुरग्यांचो शिक्षकांचेर विस्वास आसता. ताका लागून करियर संदी विशीं शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांकडेन उलोवपाक जाय. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या विद्यार्थ्यांक कोंकणींतल्यान कोडिंग शिकोवपाचेर सरकार भर दितले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला गोंय हें शिक्षणाचें केंद्र करपाचें सरकाराचें उद्दिश्ट आसा. आयज 4 समाजिकाय कबलाती जाल्यात. ताका लागून नोकऱ्यो मेळोवपाक मजत जातली अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. गोंयच्या राजकीय आशिर्वादान तशेंच गोळी वखदां वेव्हाराक तेंको दिवपी पुलिसां खातीर गोंयांत गोळी वखदांचो वेव्हार पाताळपाक लागला. हे सगळे उंचेल्या पावंड्यावेल्या राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यांच्या आशिर्वादान चलता असो आरोप काँग्रेसीचे फुडारी कार्लोस फरेरा हाणें केला. गोळी वखदांच्या वेव्हाराचें प्रकरण आयचे आनी कालचें न्ही जाल्यार फाटल्या साबार वर्सां सावन हें चलता. सध्याचें सरकार हे विशीं गंभीर ना असो आरोपूय कार्लोसान केला. पालिका कायद्याची दुरुस्तेक दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसिस्को सार्दिनान हरकत घेतल्या. भाजपा सरकार ल्हव ल्हव राज्यांत आनी देशांतूय लोकशाय मारपाचो यत्न करता. पालिका कायद्याची दुरुस्ती म्हळ्यार लोकशायेची हत्या असो आरोप फ्रांसिस्को सार्दीन हाणें केला. पूण ही दुरुस्ती जावपाक गोंयकार कशेंच दिवचे ना म्हूण म्हाका खात्री आसा असोय विश्वास सार्दिनान व्यक्त केला. IIT प्रकल्प येवपी ती जमीन ना पोर्तुगीजांची ना लोकांच्या नांवार. त्या जमनीचो मालकी हक्क सरकारा कडेन आसा अशें विधान सांगेचो आमदार आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हाणें केलां. जे लोक IITक विरोध करतात ते आपूण थंयचो शेतकार म्हूण सांगून फटी मारतात. तांचे कडेन जमनीचे मालकी हक्काची कागदपत्रां आसल्यार तांणी ती सरकाराक दाखोवची अशें आव्हान सुभाषान केलां. सांगेच्या उदरगती खातीर IIT सारको शिक्षणीक आनी प्रदूशण विरयत प्रकल्प भोव मालाचो आसा. सांगेच्या तरणाट्यांचो रोजगाराचो प्रश्न सुटावो करपाच्या नदरेंतल्यान लेगीत ह्या प्रकल्पाक विशेष महत्व आसा अशें सुभाषान म्हणलां.
केबल नेटवर्किंगाचे काम पुराय जातकीच दिवजल मालांतली लायटीची समस्या सुट्टली असो विश्वास वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हाणें उक्तायला. दिवचलच्या वीज स्टेशनाच्या दुरुस्ती कामाची पळोवणी केल्या उपरांत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर उलयतालो. ह्या वेळार मंत्र्या वांगडा आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी प्रेमीन शेट तशेंच वीज खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. राज्यांतली येरादारी सोय सुटसुटीत करपा खातीर खासा ॲप चालीक लायतले अशें मॉविन गुदिनो हाणें म्हणलां. मात तो ॲप काडच्या पयलीं सरकारान येरादारी क्षेत्रांतल्या जाळवणदारांक विश्वासान घेवप म्हत्वाचें आसा अशें मत आमदार विरेश बोरकार हाणें व्यक्त केलां. खासगी बसकार तशेंच रिक्षा मोटरसायकल हांच्या वेवसाया आड हे येवचे न्ही तशेंच ॲप सुरू केल्या उपरांत तांची गरज गोवा मायल्स ॲपा भशेन जावपाक जायना अशें विरेश म्हणटा. दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान सांगे IIT प्रकल्पाक विरोध केला. लोकांची शेतां काडून IIT बांदपाची गरज ना अशें सार्दीन म्हणटा. IITचो गोंयकारांक कसलोच फायदो जावचो ना. IIT म्हणटा तें हॉस्पिटल न्हय. जर हॉस्पिटल बांदलें जाल्यार सगळ्या गोंयकारांच्या भलायकीची सुवेवस्था जातली अशें मत दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दीन हाणें उक्तायलें. IIT बांदली जाल्यार तातूंत फकत भायले विद्यार्थी येवन शिकतले आनी गोंयकार विद्यार्थ्यां खातीर IITन कसलेंच आरक्षणूय आसचें ना अशें विधान फ्रांसिसान पत्रकारां कडेन उलयतना मांडलें. शाळेचे काम लागीं पुराय जाला. पावसाक लागून आडकिल्ले पडिल्ले बस स्टँडाचें काम परतून सुरू जालां. फायर बिल्डिंगेची निविदा आयल्या. अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम फुडल्या 10 दिसांत पुराय जातलें आनी लाटम बारसे उद्देगीक वसणुके खातीर लागपी उदकाच्या प्रकल्पाचो बुनयादी फातरूय फुडल्या कांय दिसांनी बसयतले अशें दिवचलचो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन सांगलें. पेडण्याच्या बैलपार पंप हावजाचें काम फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर म्हळ्यार डिसेंबर मेरेन पुराय जातलें अशें उतर उदका स्रोत खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकारान दिलें. बेरेस्तारा बैलपार पंप हावजाच्या कामाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. ह्या वेळार पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकर, मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.
गोंयांत कितल्योश्योच चलयो आर्थीक कारणाक लागून आपले शिक्षण अर्दकुटे सोडून घरा रावतात. तांकां नाव गुरुकुल ह्या कंपनी खाला प्रशिक्षण दितले, जाका लागून तांकां खंयचेय कंपनीत नोकरी करपाक सोंपें जातलें, अशें दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेटयेन सांगलें. बिरेस्तारा कंपनी वांगडा MOU सायन केल्या उपरांत भायर पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नांची जाप दितना तो उलयतालो. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परब हो भाजपाचोच दलाल आसा. काँग्रेस फुडारी ओलांसियो सिमोयशान आरोप केला. लोकांची मतां फोडूंक आयिल्ले हे पार्टीक लोकांनी तेंको दिवचो न्हय अशें म्हणून ओलांसियोन रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर खर टिका केल्या. मुखावेल्या जिल्लो पंचायत पोट वेंचणुकेंत लोकांनी ह्या पक्षाच्या फटीच्या आश्वासनांक बळी पडचे न्हू अशेंय ताचें म्हणणें. सांग्याच्या पायीक देवळा कडल्या पुलाची रेलिंग्स गाडयेचो धपको बसून मोडल्या. ही मोडिल्ली रेलिंग्स दुरुस्त करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. रेलिंग्स मोडिल्ल्या कारणान रातच्या वेळार अपघात जावपाची शक्यताय आसता. देखून भौशीक बांदकाम खात्यान हो धोको लक्षांत घेवन पुलाचे रेलिंग्स बांदून दिवचे अशें थळाव्यांचें म्हणणें. मुखावेल्या जिल्लो पंचायत पोट वेंचणुके खातीर सगळ्याच राजकीय पक्षांनी नेटान तयारी सुरू केल्या. उमेदवारी अर्ज भरपाची प्रक्रिया चालू जाल्या. बेरेस्तारा आम आदमी पार्टी, भाजपा, काँग्रेसीच्या तशेंच अपक्ष उमेदवारांनी आपापले उमेदवारी अर्ज दाखल केले. अब्राहम लिंकन आणि छत्रपती शिवाजी महाराज या दोन मनशांची देख घेऊन हांव राजकारणांत भितर सरला अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. बेरेस्तारा राजा राम मोहन रॉय हांच्या 250व्या जयंती निमतान पणजे पाटो वाठारांत महिला सशक्तीकरण जागृती रॅलीचें आयोजन केल्लें. त्या वेळार गोविंद उलयतालो. ह्या रॅलींत उत्तर गोंयच्या 5 शाळांचे सुमार 250 विद्यार्थी आनी केंद्रीय वाचनालयाच्या बायल कर्मचाऱ्यांनी वांटो घेतिल्लो.
4 दिसां पयलींच मॉन्सून हंगाम सोंपोवन पर्यटन हंगामाक सुरवात जाल्या। तातूंत ऑक्टोबर म्हयन्यात बरेच कडक वत पडपाक लागला। ताका लागून पर्यटकां सयत थळाव्या लोकांनी पावलां दर्यादेगेर वळपाक लागल्या। ह्या पर्यटन हंगामाच्या पयल्याच सप्तकांत हरमल वागातोर आनी पाळोळें दर्यांत बुडपी 8 जाणांक वाचोवपाक दृश्टीच्या जीवरक्षकांक येस आयले। बागा दर्यादेगेचेर जल सफारी करतना एका बोटींतल्यान 5 बायल्यो दर्यांत पडल्यो। तांकां 5 जाणांक दृश्टी जीवरक्षकांनी वाटयली, जाल्यार हरमल आनी वागातोर दर्यांत बुडपी पर्यटकांक वाटोवपाक दृश्टी जीवरक्षकांक येस आयला। प्रीमियर डिफेन्स प्रदर्शन 2022 खातीर आयतारा महाराष्ट्रांतल्या DRDOच्या अधिकाऱ्यांनी पुण्यात रिमोटाचो वापर करून मनीसबळ नाशिल्ल्या शस्त्रबद्ध अशा 3 बोटींची चांचणी केली। ह्या बोटींचो उपेग टोळयेची तपासणी करपाक तशेंच गस्त घालपाक करतले। ह्या बोटींची सहनशक्ती सुमार 4 वरां अशी आसा, मात सध्या ती चडांत चड वराक सुमार 10 मैल वेगान वचूंक शकता। वेग वाडून लेगीत वराक 25 मैल मेरेन वचपाची तांक हातूंत आसा, अशी माहिती DRDOचो संशोधन आनी विकास अस्थापनाचो गट संचालक PM नाईक हाणें दिली। तेच प्रमाण ह्या बोटींच्या कांय प्रकारांत लिथियम बॅटरी आशिल्ली इलेक्ट्रीक यंत्रणांचो वापर केला, जाल्यार कांय बोटींत पेट्रोल इंजिनाचो वापर केला, अशें PM नाईक हाणें सांगलें। सातेरी महामाय पालयेकारीण देवळान सरस्वती देवी पुजिल्ली। दर वर्सा प्रमाण अंदू युनायटेड कल्चरल एसोसिएशनान नवरात्रेच्या निमण्या दिसा ऑल गोवा दांडिया सर्तीचें आयोजन केल्लें। ह्या सर्तींत खुबशे पंगड वांटेकार जाल्ले। खासा लोकां खातीर स्पॉट बक्षिसां दवरिल्ली। दांडिया पळोवपाक लोकांची बरीच गर्दी जाल्ली पळोवंक मेळ्ळी। अंत्रुज मालांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या देवळांनी व्हडा उमेदीन दसऱ्याचो उत्सव मनयलो। दसऱ्या निमतान पालखी वांगडा कॉल प्रसाद जालो। देवीचो आशिर्वाद घेवपाक पयस पयशिल्ल्यान देवीचे भक्त आयिल्ले। कवळ्या वाठारांतली शांतादुर्गा आनी वेलिंगची लक्ष्मी नरसिंहाच्या पालखी आनी कॉल प्रसादाक भक्तांनी व्हडा उमेदीन हाजेरी लायली। दसरे उपरांत येवपी पेडणे म्हालांतली पुनव फामाद आसा। 9 तारखेक येवपी ह्या फामाद पुनवे खातीर बेरेस्तारा फातोडेच्यान पेडणेच्या रवळनाथ भूतनाथ आनी भगवती देवीच्या तरंगा उत्सवाक सुरवात जाली। उत्सवाच्या पयल्या दिसा तरंगा देवळांतल्यान भायर काडटात। ही तरंगा चारी तशेंच कांबळी हांकाच घेवपाचो मान आसता। तरंगा धरपी कडक उपास करतात। गोंयांतले तशेंच गोंया भायले लोक ही तरंगा पळोवपाक येतात। ताका लागून लोकांची भरपूर प्रमाणात गर्दी जाता। मावशे 70 वाठारांत कोरोना महामारीक लागून फाटली 2 वर्सां दसरो व्हडा उमेदीन मनोवपाक मेळूंक ना।
पूण ह्या वर्सा व्हडा उमेदीन आनी भक्ती भावनेन ह्या दसऱ्याची सुरवात बुधवारच्यान जाली। 6 आनी 7 ऑक्टोबर ह्या दिसान हो दसरोत्सव व्हडा उमेदीन मनयतले। ह्या दसऱ्या निमतान गोंय राज्यांतले न्हय तर हेर राज्यांतले भक्तगण देवीचे दर्शन घेवपाक येतात, अशें गुरुवान सांगलें। सत्तरींतल्या मावशे गांवांत दसऱ्याक महत्वाची सुवात मेळ्ळा। ह्या माहूस लोकांची आगळी वेगळी अशी परंपरा आसा। नवरात्रीच्या दर दिसा देवाची पुजा वेगवेगळे तरेन करतात। दर दिसा देवाक नवी माळ घालपाची परंपरा प्रचलीत आशिल्ल्यान हो सुवाळो लोकप्रिय जावपाक लागल्या आनी म्हणूनच ताची व्याप्ती दिसान दीस वाडत आसा। महत्वाचे म्हळ्यार हो सुवाळो आनी कांय दीस वेगवेगळ्या पावंड्यार चालू उरतलो, देखून हो सुवाळो सोंपसर सगळ्यांक देवाची भेट घेवपाक मेळटली। खांडेपार वाठारांतल्या इतिहासीक गुफांचेर तण वाडल्या, तशेंच भोंवतणी झोपाय वाडल्यात। दर वर्सा कितलेशेच पर्यटक हांगसर भेट दितात। पर्यटन मोसमाक सध्या सुरवात जाला, पूण ह्या गुफांच्या भोंवतणचो वाठार अजून निवळ केल्लो ना, देखून जाता तितले बेगीन हो वाठार निवळ करून दिवपाची मागणी थळावे लोक करतात। राज्यात शुक्रार आनी शेनवार वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा, असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। शुक्रारा सावन पावसाचें प्रमाण वाडपाची शक्यताय आसा। हे खातीर नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय, अशी शिटकावणी लेगीत हवामान खात्यान दिल्या। बुधवारा कांय वाठारांत वाऱ्या सयत पावस पडलो, जाल्यार फाटले 2 दीस वाऱ्याचोय वेग वाडला। सध्या परतीचो पावस चालू आसा, अशें हवामान खात्यान व्यक्त केलें। सांग्यार जिरेबान वाठारांत बुधवारा राती कडेन जानो रेखड्याच्या घराचेर वीज पडून 50,000 रुपयांचें लुकसाण जालें। घराचेर वीज कोसळिल्ल्यान लायटीचेर चलपी घरांतलीं सगळीं उपकरणां पेड्ड्यार जाल्यात।